Ramasekit Labramasokun Lamaste. Oh hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Shikentro Mosikentra Bazentra Mashokotra Masaka. Izentra Mashaklantra Bosekit Labramasuko. Izentra Mashakantana Manasi. Sambla mantristi. Sambla bantrusti rebe. Ozentra Masuko. Ozentra Mashukont Lamantrusti rebe. Ulebra masakantana manasi. Urebentra masakantra masokont lamantrusi. Uzentra mashakantra masu lebra masu. Izentra mashekent lamantrusi. Urebendana kantra mastukut labra masakantana manasi. Ulebra masukun trebizantra mashuko tenemesi. देवाक वाकांटा देवाक 3 वाजता कित्याक तो योग्य तेचो आसा. तो योग्यतेचो आसा देखून तुका आनी म्हाका योग्यतेचें जावंक जाय. तो योग्यतेचो आसा. लिब्रामासुको त्रेबिजांत्रा माशुको लिब्रामासा इजेंत्रा माशुको त्रेबिजांत्रा मासुको तेरेबेकिंताना मानासे. तो योग्यतेचो आसा. लिब्रामाशुको त्रेमेसाखांताना मानासुको लिब्रामासा. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाषेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओब्रमांत्र ओत्र मासे केरा बाशाबात्र लांदे लिब्रमा शोका मांतोरो ओत्र मासे केरा बाका रिका शोका माका रिया बात्रो ओत्र मासे रिका माशोंत्र लांदारा बात्रो ओत्र मासे के. Oh, Abba Father, Abba Jesus, O Mashandra Lande, Abba Baba Shabba Rabba 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 Rabba. O Brahmantra Odra Maseketra Lande. Oh, hallelujah. या वेळार आमचे हात वयर उबारून जिव्या देवाक आमी दिन वाचुया. ओ ब्रह्मांत्र ओत्र मासे केत्र लांदे ओ ब्रह्मांत्र ओत्र मासी खात्र लांदे लिब्रमा शोखोरो बोरो मंत्र लांदे. तो आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान ताची आराधना ताची स्तुती गाव. सगळी महिमा आमच्या उच्चायेच्या देवाक फाव कित्याक तो महिमेवान आसा. तो पवित्र आसा. तो सर्गार आसा. पवित्र 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 देव. सर्व सामर्थ्यशाली देव. शक्तिशाली देव. ते देवाक या वेळार दिन वाचुया. ते वाखाणुया. ताची आराधना करूया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुझी कृपा हर एक दिसा आमकां नई करता. तुझी कृपा हर एक दिसा आमकां सामर्थ्यान भरता. तुझी कृपा. आमेन. आयचे देवाचे उतर घेवया खेरीज भाशेन मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 17. मातेवाचो 5वो वेसूर आणि 17वी ओळ. प्रेज द लॉर्ड. आणि देवाचे उतर पळय कितें म्हणटात तें. समृद्ध म्हटल्यार कितें नियमशास्त्र वो बाकणारा काडून उडोवंक हांव आयला म्हण तुमी सज मनाका. प्रेज द लॉर्ड. हांव काडूंक उडोवंक न्हू शार्ती पावोवंक आयला. आमेन. हांव खरेंच तुमकां सांगता स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या बगर समृद्धी म्हटल्यार नियमशास्त्रांतले एक अक्षर वा नियम एक थिकली देखून ना जावची ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो आयचे जे देवाचे उतर सो देवाचे उतर खेरीज भाशेन जेजू समृद्धी विशीं म्हटल्यार नियमशास्त्रा विशीं सांगता. सजमोन घेवंक जाय समृद्ध म्हटल्यार नियमशास्त्र आनी ते आयले मोइजेसा लागसून. जे नियमशास्त्र आयले ते मोइजेसा लागसून. नियमशास्त्रान 10 कमांडमेंट्स आसात आनी हे सगळे कमांडमेंट्स आसात हे संपूर्ण जशे बायबलान आसात ते कमांडमेंट. प्रेज द लॉर्ड. आनी खंयच्या पुस्तकान आसात ते कमांडमेंट न्हू पूण बायबलान एक्झोडस चॅप्टर 20 जे कमांडमेंट बरयल्या ते कमांडमेंट. प्रेज द लॉर्ड. सुटकेच्या पुस्तकान 20वे अवेस्वरान जे कमांड बरयल्या ते कमांडमेंट. आतां कितें जाला
खेरीज भाशेन मोइजेसान जें बरयलें ते जायते फारीजेव जायते साधुकी म्हणटाले ते सगळें पाळूंक नाका पूण जेजू ते विशीं म्हणटा हांव समृद्ध म्हटल्यार नियमशास्त्र मोडूंक येवंक ना, हांव खंयचो नियमशास्त्र कमी करूंक येवंक ना, जादा करूंक येवंक ना आनी कांयच करूंक येवंक ना, पूण हांव नियमशास्त्र शार्ती करूंक येयला. शार्ती म्हटल्यार कितें पुरो करूंक येयला. पळय जेजू क्रिस्त ज्या वेळार जल्माक येयलो थोडी जाणां म्हणटात तो देव आसलो. हय तो देव आसलो पूण तो मनशाचे सैम घेवन येयलो म्हटल्यार मनशाचे गुण घेवन येयलो, मनशाचो स्वभाव घेवन येयलो, मनशाचे रूपकार घेवन येयलो, मनशाचे संपूर्ण गुण तेचे भितर आसले. दिसलो तो देव जावनूय मनशा भाशेन ह्या संवसारांत येयलो, मनशा भाशेन ह्या संवसारांत रावलो. दिसलो आतां कितें जालें, जे वेळार तो मनशा भाशेन रावलो तो संपूर्णपणे समृद्धीच्या खाला रावलो म्हटल्यार संपूर्णपणे तो मनशा कुळा सांगाताक रावन देव बापाचे म्हटल्यार मोइजेसाक दिल्लेले ते लॉ तेणी फॉलो केले, ते आज्ञा तेणी फॉलो केलो. तेणी अशें म्हणूंक ना हांव देव आसा म्हाका कोणाची आज्ञेची गरज ना, हांव देव आसा म्हाका कोणी सांगोची गरज ना, हांव देव आसा हांव करतलो तो कायदो, हांव करतलो तो नियम ना. तेणी अशा प्रकारे हय म्हटलां, जेजू क्रिस्तान अशा भाशेन हय म्हटलां कितें तर हांव ते नियमशास्त्र मोडूंक येवंक ना पूण हांव ते नियमशास्त्र पुरे करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. हांव ते नियमशास्त्र मोडूंक येवंक ना पूण हांव ते नियमशास्त्र पुरे करूंक आयला. नियमशास्त्र पुरे करूनूय देवान दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. तेका म्हणोंक जातालें आसलें अरे हांव तर देवाचो पूत आसा म्हाका कित्याक नियमशास्त्राची गरज ना. तेणी मोइजेसाक दिलेले म्हटल्यार देवान मोइजेसाक दिलेले ते नियमशास्त्र देवाचो पूत आसून देखून आपूण पाळले. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो पयलो कायदो जावन आसा तुमच्या जिवितांत. तुमी खंयच्याय जागेचेर वचात, तुमी घडये तुमची सिटी सोडून दुसऱ्या कंट्रीत वचात, आनीक खंयचे वचात, आनी खंय वचात, पूण जर तुमी नियमशास्त्राच्या अधीन नात तर तुमी देवाच्या अधीन नात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही जर नियमशास्त्राच्या अधीन नात, जर तुम्ही नियमशास्त्र फॉलो करा तर देवाक तुम्ही फॉलो करना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता रोमकाराचे पत्र 7वो अवेसर 12वी कितें तर आज्ञा ही पवित्र जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा आज्ञा ही पवित्र जावन आसा म्हटल्यार पवित्र वस्तू म्हेळी जावंक जावचें ना. समजून घ्या, पवित्र वस्तू म्हेळी केन्नाच जावंक जावचें ना. सो कितें जाता जाणा बाबा, आमकां त्यो पाळूंक जायना ना देखून आमी त्या आज्ञेचेर लक्ष घालना. प्रेज द लॉर्ड. आयज जायना थोडी जाणां म्हणटा ओके ब्रदर हांव ज्या वेळार 9च्या प्रेयराक येता त्या वेळार हांव एकदम होली कसो, हांव ज्या वेळार तुजे प्रेयर आयकता त्या वेळार एकदम होली कसो, पूण म्हज्या लायफान जर म्हजें लायफ आसा त्या लायफान एन्जॉयमेंटच्या टायमाक हांव एन्जॉय करता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आयज जे कोण देवाचे आसात तांकां देवाच्या अधीन रावन एन्जॉयमेंट करूंक जाय. देवाच्या भायर वचून तुका एन्जॉयमेंट करूंक जायना. तुका एक सीमा आसा, तुका एक बॉर्डर आसा, त्या बॉर्डरच्या भायर तुमकां वचोंक जायना. जस्ट एक्झाम्पल घ्या, तुमी एका कंपनीन कामाक आसा तर त्या कंपनीचे रुल्स तुमकां पाळूंक जाय. जर तूं कंपनीक वयताना जर तुका कंपनीन ड्रेस दिला व्हाईट शर्ट एंड ब्लॅक पॅन्ट, पूण ती कितें म्हणटा हांव कित्याक करतलो तें, हांव व्हाईट शर्ट घालचो ना, म्हाका जाय तशें टी शर्ट घालतलो आनी जीन्स पॅन्ट घालून वयतलो. जर कंपनीचो जो रुल्स आसा, जर तूं व्हाईट शर्ट आनी ब्लॅक पॅन्ट घालून तुवें वचोंक जाय जाल्यार जर तूं ज्या दिसा टी शर्ट घालून वयता जीन्स पॅन्ट घालून वयता त्या दिसा तुका कामार घेतलें ना वचचें. पळय तुका वॉर्निंग दितले, सेकंड वॉर्निंग दितले, थर्ड टायम वॉर्निंग दिवचें ना, तुका कामा वयले काडटले. कित्याक हर एका कामान एक नियम आसात, एक रुल्स आसात आनी ते रुल्स त्या कंपनीन तयार केल्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तेचो जो मेन आसा ती कंपनी आसा, तेचो जो एम्बेसिडर आसा ती कंपनीचो तो मेन आसा, तो जो रुल्स काडीत, तो मॅनेजर जो कितें रुल्स काडीत तो सारको. प्रेज द लॉर्ड. सो सेम जर तूं जेजूच्या राज्यात देवाचो भुरगो आसा तर देवाच्या भुरग्यांचे पासून देवान एक नियम घातलेले आसा.
आणि ते नियम असताना तू कामांक आसाय, तू ह्या संवसारान देवाचो सेवक आसाय, तू सेवक असताना ते तुका नियम फॉलो करूचेच पडटा. जर तू जशें शर्टाच्या बदल्याक व्हाईट शर्ट ब्लॅक पॅन्टच्या बदल्याक जर टी शर्ट घालून कामार वयता तर तुका घरार धाडटले, तुका वॉर्निंग दितले. तशेंच ज्या वेळार तूं सर्गीच्या राज्याच्या आड म्हटल्यार नियमशास्त्राच्या अधीन रावून आयना, नियमशास्त्र मोडटाय, तर तुका तशेंच भायर काडले वयतले. हालेलुया. पण जायते जाण आमी आयज संवसारान चलता पूण मोइजेसाच्या नियमशास्त्राचेर नियम ना. आयज आमी नियम आज्ञा आमी केन्ना शिकता जाणा, हांव तुमकां सांगता. आमी आज्ञा कोणाक आज्ञाच खबर ना, कोणाक धांवपार बेसूच खबर ना. आमी धांवपार बेस केन्ना शिकता जाणा, ज्या वेळार आमी कम्युनियन घेता आमच्या जिवितान, फर्स्ट कम्युनियन घेता, त्या वेळार आमी 10 आज्ञा आमकां शिकोवच्यो गरजेच्यो लागता. कित्याक जर 10 आज्ञा ना शिकलो जाल्यार आमचो फादर कमी जाव दिवचो ना, आनीक कोण आमकां कमी जाव मेळचो ना. म्हणून आमकां त्यो 10 आज्ञा आमकां धुतन बरी बाय हार्ट करची लागता. पूण तेचे उपरांत आमच्या जिवितान ते 10 आज्ञा मॅटर करनात आनी हे सता, हे फॅक्ट हा. ते 10 आज्ञाचे इम्पॉर्टंट आमी आमच्या जिवितान धरनावतूच ना. फकत आमकां कम्युनियन जावं म्हणून आमकां कितें तरी एक कितें म्हणटात एथॉरिटी जाय म्हणून एक आमकां ती कम्युनियनची आमकां ती एक गिफ्ट जाय म्हणून आमी तो कम्युनियन घेता आनी त्या पासत आमी 10 उपारदेस पाठ करता. पूण ते 10 उपारदेस आमच्या जिवितान मात आमी बायहाट करना. जिवितान तशेंच रावता, तोंडाचेर बायहाट करता पूण काळजान ना वता. आनी हेका देखून जायते आमच्या जिवितान श्राप भितर सरल्यात. ते तेका लागून कित्याक आमी उपारदेस तोंडान पाठ केल्यात पूण काळजान दिवंक ना. देखून त्या वेळार मार्क चॅप्टर 7 पळयता जाल्यार आनी वर्स 12 पळयता जाल्यार थंय जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा, हे लोक म्हाका आपल्या तोंडांनी वाखाणटा पूण तेजी काळजां म्हजे लागसून पयस आसा. कितें म्हणटा, हे लोक म्हाका आपल्या तोंडांनी वाखाणटात पूण तेंची काळजां म्हजे लागसून पयस आसा. हालेलुया. पयस आसा. पळयात आयज हांव वाचून दाखयला तो खंयचो चॅप्टर आसा, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 17. थोडी जाणां म्हणटा, ब्रदर ते 10 उपारदेस आसात ना, ते ओल्ड टेस्टिमेंटांतले आहात ब्रदर. जेजू क्रिस्तान तेचे विशीं कांय सांगूंक ना ब्रदर. जेजू क्रिस्त खंय उलयलो 10 आज्ञे विशीं? पळयला बघा. हे जे उलयला न्हू समृत म्हटल्यार नियमशास्त्र, कमांडमेंट्स, इंग्लिशीन म्हणटा कमांड्स. समृत व भाकणारा काडून उडोवंक आयला म्हूण जेजू सांगता, तुमी सजमो नाका. म्हटल्यार हांव मोडून उडोवंक ना. तर जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव त्यो शार्ती पावोंक आयला, हांव ती फुलफील करूंक आयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव ते पुरे करूंक आयला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आसतोन तेणी ह्या संवसारान आज्ञा पाळल्यो जाल्यार तुका आनी म्हाका पाळूंकूच जाय. आमेन. कित्याक आज्ञा ही पवित्र म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. रोमकारांचो चॅप्टर 7 वर्स 12. रोमकारांचो 7वो एपिसोड 12. आज्ञा ह्यो पवित्र. जर पवित्र आज्ञा जाल्यार त्यो आमकां भेळ कश्यो करतल्यो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण आमच्या जिवितान न्हू जायते आमी अशें करता जे बायबलान आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें करता आमी जे बायबलान बरयला. प्रेज द लॉर्ड. पण आमी आयज नजर मारली जाल्यार आमी थोडी जाणां कितें करता, ओके एन्जॉयमेंट आमी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ब्रदर, कसो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आनी थोड्या वेळान आमी त्या जिवितान वयता जे जिवितान आमी सदांच आसता. पळय जायते फावटी ना तुमकां तुमच्या मायंडाचेर कंट्रोल करूंक जावं, तुमच्या कुडीचेर कंट्रोल करूंक जावं. कित्याक जाणा, तूं एक आसाय देवाचे खरें गिफ्ट ह्या संवसारान. आमेन. सो तुका दुसऱ्या वांगडा रावन तेंच्या सारकें जावचें ना आसा, तेंकां तुजे सारकें जावंक पळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज जर तुजे जिवितान जर बदलावणी आसा, तुजे जिवितान जर जेजूचें म्हत्व आसा
जाल्यार तें म्हत्व दुसऱ्या वरसून तुज्या वरसून दुसऱ्याक सजमूंक जाय. आमेन. पळयात बाबा, नियमशास्त्र खूब इम्पॉर्टंट आसा, कमांडमेंट खूब इम्पॉर्टंट आसा, तुका खूब इम्पॉर्टंट आसा. तुका देवाचो जाल्यार तुका देवाचो जावंक रावंक जाय. जर तुका वायट सक्तीचो जाल्यार तुका वायट सक्तीचेच जावंक रावंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जो पवित्र आसा तेणी आनीक पवित्र रावचो आनी जो मेळो आसा तेणी आनीक मेळे रावचे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमून घेया, देवाचे उपारदेस आमच्या जिवितान खूब मॅटर करतात. त्याच्या वरवीं आमकां आशिर्वाद आसा, त्याच्या वरवीं आमकां ब्लेसिंग आसा, त्याच्या वरवीं आमकां सामर्थ्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 18वी लायन पळयात. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 18. हांव खरेंच तुमकां सांगता. कोण म्हणटा? जेजू क्रिस्त. केचे विशीं म्हणटा? नियमशास्त्रा विशीं, मोइजेसाच्या 10 कमांडमेंट्स विशीं. कितें म्हणटा? हांव खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोंक जायें तितलें घडल्या बगर समृद्धी वयले, म्हटल्यार मोइजेसाच्या नियमशास्त्रा वयले एक अक्षर व एक थिकली लेखून ना जावची ना. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त म्हणटा, हे जे कमांडमेंट्स आसा 10 कमांडमेंट, हेच्यातलो एकूय कमांडमेंट आमकां उणो करूंक जायना आनी चड करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. एक सुद्दां कमांडमेंट आमकां बदलूंक जायना. संपूर्ण तुका देवाच्या अधीन रावनूच चलोंक जाय. जशें देवान म्हणला डिटोनॉमी चॅप्टर 34 क्लियर म्हणटा थंय. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? देवान आपल्या बोटान त्यो आज्ञा कोरल्यात. प्रेज द लॉर्ड. देवान आपल्या बोटांनी मोइजेसाक त्यो पाटयेर बरोवन दिल्यात. आनी ज्या वेळार मोइजेस त्यो आज्ञा घेवन येतालो त्या वेळार त्या पाटयेक उजो लागल्या भाशेन हाक येताली. प्रेज द लॉर्ड. उजो लागल्या भाशेन दिसताले आनी ते उतरांसून उजो भायर येतालो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार आज्ञा ह्यो पवित्र आसात आनी त्यो आमकां सांबाळूंकूच जायो. आता तुम्ही चेक करूंक जाय. आयज सांजे वचात आनी एक्झोडस चॅप्टर 20 म्हटल्यार निर्गमचे पुस्तक, मराठीन कोंकणीन सुटकेची पुस्तक. आज सगळी जाणां सुटकेची पुस्तक वाचात. पुरो चॅप्टर वाचात. सुटकेचो पुस्तक वाचा, पुरो चॅप्टर वाचात, संपूर्ण. आनी त्यो थंय पळयात, ह्यो 10 आज्ञा भितर हांव खंयची आज्ञा मोडटा गाय, खंयची हांव आज्ञा विरुद्ध हांव चलता गाय, तुमी चेक करा. देव तुमकां सांगता, तुमी चेक करा. हांव सांगोच्या परस तुमी चेक करा. ह्या 10 भितरली आज्ञा हांव खंयची दुखयला, हांव खंयची आज्ञा हांव रॉंग करता. कित्याक जेजू फुलफील केला. जेजून कितें म्हटलें? हांव ह्यो आज्ञा मोडून येवंक ना, पूण हांव ह्यो आज्ञा पुरो करूंक येयला. सो जेजून आज्ञा पुरो केल्यात. जर जेजून आज्ञा पुरो केल्यात जाल्यार तुकांय पुरे करूंक जाय. आमेन. तुकांय पुरे करूंक जाय आज्ञा. प्रेज द लॉर्ड. तुकांय पुरे करूंक जाय. सजमोन घेयात बाबा, जेजून आज्ञा पुरो केल्यात. जेजून आज्ञा मोडूंक येवंक ना, पवित्र पुस्तक सांगता. पूण जेजू म्हणटा, हांव आज्ञा पुऱ्यो करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. पुऱ्यो करूंक आयला. सो तेच्यो आज्ञा पवित्र आसात आनी तेणी त्यो पुऱ्यो करून दाखयल्यो आपल्या जिवितान. आतां तुजो टायम आसा, तुवें त्यो आज्ञा पुऱ्यो करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तक सांगता पळयात, एक्झोडस चॅप्टर 20 वाचात फुल. दुसरें वाचात ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 and 5 वाचात. म्हटल्यार तुमकां आनीक समजतलें. दुसरी समृद्ध 4थो आनी 5वो विसर वाचात. पयलें सांगलें तुमकां सुटकेचें पुस्तक 20वो अध्याय. दुसरें सांगलें तुमकां ड्युट्रॉनॉमी, म्हटल्यार मराठीन अनुवाद कोंकणीन दुसरी समृद्ध, इंग्लिशीन ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 and 5 वाचात. आनी थंय दोनूय चॅप्टरान तुमकां खूब कितें शिकयलें वयतलें. पळयात, देव तुमच्या वांगडा आसा. बायबल क्लियर म्हणटा, हांव खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार पर्यंत घडोंक जाय तितलें घडल्या बगर नियमशास्त्रांतली एक अक्षर वा एक थिकली ना जावची ना. सो जशें बायबलान आसा तश्योच आज्ञा आमकां फॉलो करूंक जाय. जर जशें बायबलान आसा तशें जर आज्ञा जर तुमी फॉलो करना ना तर तुमी चुकीच्या मार्गार आसा. आमेन. तुमी चुकीच्या मार्गार आसात. सो पळयात, जसो बायबल सांगता तश्यो आज्ञा आसात गाय.
जसो बायबल सांगता तश्यो हांव आज्ञा फॉलो करता काय एकूय आज्ञा जशें बायबल बरयता ना तश्यो आज्ञा एकूय आज्ञा कमी करूंक जायना एकूय आज्ञा चड करूंक जायना जशें आसा जशें बायबल सांगता तशें तुका आनी म्हाका आज्ञा फॉलो करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान खाशा म्हटला न्हू जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलां बाबा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 जो हांवचो 14 20 15 वर जर तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटले. आनी जेजू क्रिस्त हें म्हणटा म्हज्यो आज्ञा कठीण न्हू जे तुमकां पाळूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा हांव म्हज्या बापाच्या आज्ञेन रावला आनी हांव म्हज्या बापाच्या मोगान रावला तुमी आज्ञा पाळात आनी तुमी म्हज्या बापाच्या मोगान रावात. आमेन. जर बापाच्या मोगान रावंक जाय तर आज्ञे वरवीं आमकां बापाचो मोग आनीक अदीक सजमतलो. आमी आज्ञे वरवीं देवाक भियेता म्हूण सजमता आमी आज्ञे वरवीं देवाक रिस्पेक्ट दिता म्हणून सजमता आमी आज्ञे वरवीं देवाचो मोग करता म्हणून समजता. सदांच मतीन जालात. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 जर तूं म्हजो मोग करताय तर म्हज्यो आज्ञा सांबाळटले. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून हे वेळा पासून हे तुज्या उतरान पासून तुजी उतरां सोबीत कायशी तुजी उतरान म्हाका संतोष मेळटा तुजी उतरान म्हाका सामर्थ्य मेळटा तुजी उतरां म्हाका संपूर्ण ताजे तावानी करता तुजी उतरां जेजू. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. गॉड ब्लेस. देव तुमचो मोग करता.